धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप। आपोलो कोरिंतांत आसतना पावलो वयल्या प्रदेशांनी भोंवून एफेसाक येवन पावलो। हांगा ताका थोडे शिष्य मेळ्ळे। ताणें तांचे लागीं विचारलें, तुमी सतमानले तेन्ना पवित्र आत्मो घेतलावे? ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण सयत आमी आयकल्लें ना, जाप दिली ताणें। तर कसलें धर्मस्नान तुमी घेतलें? ताणें सवाल केलें। जुवांचें स्नान म्हणून तांणी जाप दिली। तवळ पावलान तांकां सांगलें, जुवांचें स्नान मनशान पाताक रडोन जिणे बदल्ल्याचो गुर्थ। आपणा उपरांत येवचो आसलो ताका म्हणजे जेजूक तांणी सतमानी जाय म्हूण। इतलें आयकताच तांणी सोम्या जेजूचे नांवे पवित्र स्नान घेतलें। उपरांत पावलान तांचेर आपले हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी तांणी परक्या भासांनी उलोवंक आनी प्रवाद करूंक सुरू केलें। ते सकडी मेळून सुमार 12 जण आसले। उपरांतल्या 3 म्हयन्यांनी पावल साराग सिनेगोगाक वेतलो। थंय वाद विवाद वा संवाद चलोवन तो देवाच्या राज्या विशांत धैर्यान उलयतलो। देवाचे उतर हें, देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मानाक गीत गाया। धुवर जसो उबोन वेता तशे ते उबोन वेतात। मेन जशे उज्या मुखार करता तशे देवा मुखार नश्ट्या मनशाचो नाश जाता। पूण नितीवंत मनशां संतोसतात, देवा मुखार उल्हासतात, आनंदान गितां गायतात। श्लोक। पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मानाक गीत गाया। सर्वेस्पराक गितां गाया, ताच्या नांवाची स्तुती करा। कुपांचेर सावार करतेल्याक मार्ग तयार करा। सर्वेस्परा मुखार उल्हासान नाचा। आपल्या पवित्र निवासांत आसलोलो देव अनाथाचो बापूय आनी विधवींचो सांबाळणार। श्लोक। पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मानाक गीत गाया। निराश्रितांक देव बिडार दिता, कैद्यांक सुटका दिवन सुखाक पावयता, पूण बंडखोर सुकट भुंयचेर रावतात। श्लोक। पृथ्वीच्या राष्ट्रांनो देवाच्या मानाक गीत गाया। सांजुवांप्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। तवळ ताच्या शिसांनी म्हळें, आतां जाल्यार तूं वापारी नासता स्पश्ट उलयताय। सक्कड सांगती तूं जाणाय, कोणेंय तुका सवाल करची गरज ना म्हूण आमकां समजता। देखून तूं देवातावन आयलाय म्हूण आमी सतमनता। जेजून तांकां जाप दिली, आतां तुमी सतमनतात गी? फुडें येवंक आसच्या येदोळूच आयलेल्या त्या काळा विशांत सांगता आयका। तो येतस तुमी समेस्त म्हाका एकसुरो सांडून आपापले वाटेन शिमडोन वेतल्यात। तरी पूण बाप म्हजे सवे आसा देखून हांव एकसुरो न्हय। म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात। संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला। देवाचे उतर हें, वाक्यांनी तुका क्रिस्ता।